ಕ್ರಿಸ್ತತೆ ಮೊಕಾಳು ಪವ ಬೈನಿನೋ 2023 ऑक्टोबरची 2 तारीखेर कॅथोलिक पवित्र सभेन भारताच्या खंडामलांत 2008 इस्वेंत बाबर्ता खातीर रक्त साक्षल्या कटीश्वर दिगल आणि 34 संगती मारतीरांक भगवंत म्हणून पासारची प्रक्रिया सुरुवात करूंक कबलात दिली. 2008 इस्वेंत ओरिसाच्या खंडामलांत जाल्ली गडितां तुम्ही जाणा आसोंक पुरो. 2008 इस्वेंत ओरिसाच्या खंडामलांत क्रिस्तांव विरोधी मूलभूतवादी येवन क्रिस्तांव वयर कठीण दगदणी केली. हे दगदणेंत सुमार 100 जणांचो जीव काडलो, सुमार जणां प्राण सोडलो आणि जायती हिंसा जाली. हे दगदणेंत सबार घरां ध्वंस जाली, कोवेता नाश जाली, संस्थे इगर्ज्यो देसवाट केल्यो. या वेळार कटीश्वर दिगळ म्हणल्यार क्रिस्तवान धैर्यान सोम्याक साक्ष दिली. जीव राखोंक धांवच्या सबारांक आपल्या घरा आसरो दिलो. अखेरेक दुस्मानांनी तांकांय लगाड काडलो. तशेंच सुमार 34 क्रिस्तांव मार्तिरांनी बाबर्ता खातीर आपण मोरोंक तयार म्हणून क्रिस्तांव भाव सांडिना म्हणून धैर्यादीक विसवण केली आणि रक्त साक्ष जावन मरण पावले. आणि हांकां आतां भगवंत म्हणून पासारूंक प्रक्रिया सुरू केल्या. तशेंच आमी पळयतात सांत पावलो पयले क्रिस्तांवांक दूत दितलो. आपल्या परतवणे उपरांत ताणें सुवार्ता प्रगट केली. 3 मिसावां पयला ताणें हाती धरले आणि कश्ट ताणें सोंसले, संकश्ट ताणें सोंसले आणि अशें वर्तो सांत जावंक पावलो. पेद्रू जेजूचो मोगाचो शिशू जावन आसलो आणि जेजूच्या साल्वासाच्या चरित्रांत प्रमुख वांटो ताणें घेतलो. कुर्सार तो मोरोंक वेता आसतना 3 फावटी ताणें नेगार केलें आणि सोम्यान ताचो मोग केलो. जिवन जाल्या उपरांत पवित्र आत्मो ताचेर येता आसतना जेजून ताका वर्तो सांग केलो, ताचें जिवीतच परिवर्तन केलें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, असले जायते सांत आमकां पळोवंक मेळटात. आमी सांत फ्रांसीस सावेराची परब ह्या वर्सा व्हडा दाबाजेन आमी आचरण करता. गोंयांत सांत फ्रांसीस सावेराची कूड सबारांक पळोवंक आज भायर दवरतात. आणि सांत फ्रांसीस सावेर एक गोंयकारांचो सांत जावन आसा. सांत पावला बरी संवसारांत नवार्दीक सुवार्ता प्रगट कर जाल्लो एक वर्तो सांत जावन आसा. एक तत्वज्ञानी तो जावन आसलो, एक दोतोर तो जावन आसलो आणि आपणाचो बापूय राष्ट्रीय सल्लागार जाल्ल्यान मायगांवांत स्पेनाच्या मायगांवांत पवित्र सभेंत उंचलो स्थान ताणें घेतलो. आणि पॅरिसाच्या नवार्दीक युनिव्हर्सिटींत तो सांत इनास लॉयच्या प्रभावाक वळखतो जाल्लो. ताच्या 2 वर्साच्या सांगातपणांत इनासाच्या फ्रांसिसाक ही उतरां सांगली. मनीस सगळो संवसार जिखून आपलो आत्मो वगडायल्यार कितें फायदो, आपलो आत्मो वगडायल्यार कितें फायदो. ही उतरां ताणें सांगची रावली नात.
1506 इसवेंत स्पेनच्या एका गावांत तो जन्मलो. जेजूट मेळाच्या सरुल्या शासनापैकी तो दुसरो जावन आसलो. कठीण उपास प्राजित सवे ताणे पयले मीस ताणे भेटयले आणि बोलोनांत इटेलींत एका पिढे वरवीं स्वता प्रसार करूंक ताका जावंक ना. तो रोमांत इनस लॉयलाचो कार्यदर्शी जावन तो कितें करता, काम करता आनी उपरांत ईस्ट इंडिसाक एका दीस तयारेन पोर्चुगीज रायबारी सुवें 3 म्हयन्याच्या स्पेनाच्या पैनाराक उपरांत लिस्टनाक फ्रांसीस भायर सरलो आनी 11,000 दर्या पैनार मोजांबिकांत हिवाळ्या दिसांनी तारू रावले तरी 13 म्हयने काडले आनी भारताच्या अस्तमे थाडीर ते पावले. गोंय देश तो एक भारत देशाचो पोर्चुगीसाचो एक वेव्हार केंद्र जावन आसलो आनी तो स्थाळी भास तो शिकलो. प्रसंग ताणे दिले, दोतोर ताणे शिकयली. गोंयांत हांवन दक्षिण करावळीक वचून 2 वर्सां कसली. तांचे संगी भासो शिकोवन तांकां दोतोर तांकां शिकयली. थोड्या म्हयन्या उपरांत पवित्र स्नान तांणी घेतलें आनी अशें तो यशस्वी सांत जावंक पावलो. आनी तो रस्त्यांनी तो येता आसतना कांपीन तो मारून येता आसतलो आनी जायते भुरगे ताच्या फाटल्यान येतले आनी तो भुरग्यांक आपोवन व्हरून येतलो. तांकां उठबेन म्हणलें बरी दोतोर तांकां शिकयतलो. आनी ताणें म्हणचें आसलें, हांव तांकां तांचेच बागांतल्यान भायर येवचें बरी पळयता म्हणटालो. स्वता प्रगट केल्ल्या त्या परत जाग्याक तो भेट दितलो. कामेन गांवच्या लोकां मदल्यान तरबेती दिवन आपले मिसांवांका मुंदरसूंक तो सांगतलो. 1544 इसवेंत सिलोनाक तो आयलो आनी जायत्या द्वीपाक तो गेलो आनी थंयसर ताणें देवाची उतर ताणें परगट ताणें केलें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सांत फ्रांसिसांनी सावेरांनी तशेंच जपानांती देवाचें उतर ताणें परगट ताणें केलें. देवाची सुवार्ता ताणें परगट करून दिली. क्रिस्ताची चिनी कशें म्हणून ताणें तांकां सांगून ताणें दिलें. आनी अशें सांत फ्रांसीस सावेर 16व्या शतमानांत तो मरण पावलो आनी ताका ओर्तो सांत म्हणून पासारलें. पापा ग्रेगोरी 15व्यान ताका सांत म्हणून पासारलें. 10 वर्सां मिसा उपरांत तो 50 राष्ट्रांक तो गेलो आनी आज जायतो लोक गोंयांत आज ताची कूड पळोवंक येतात. आज तो भारताचो आपोस्तल जावंक पावला. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी भावार्था खातीर सोम्या खातीर आमी सक्स जावन आमी जियोंक जाय. आमी सोम्या खातीर आमी जियेतांगी खंडी सावन आमी वर्ते सांत जावंक पावता. जोशुआ तुमी जाणा आसोंक पुरो. जोशुआ मोइजेचो उत्तराका अधिकारी जावन आसलो आनी आपल्या परजेक देवाचे उतर प्रकट करूंक ताणें ताका विंचलें आनी आपल्या परजेक ताणें ताचें मुखेलपण घेवंक ताणें सांगलें आनी इस्रायलाच्या सोर कुळयांक एकठांय करून खंयच्या देवाची सेवा करूंक तुमी आशेता म्हणून विंचोन करूंक ताणें उलो दिलो. तितलें मात न्ही, आपूण जावं देख दिली म्हणून म्हज्या घराण्या मनशान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या तांची देख घेतली. इस्रायल प्रजा आपुणूय सर्वेस्पराची सेवा करतल्या म्हणून भास दिता. सर्वेस्पर देवाची विंचोन करता.
मोगाळ पावनो आणि बहिणीनो, जेजू ख्रिस्त या संसारी आयलो. देवाचे उतर ताणे केले आणि देवाचे उतर प्रकट करत असताना ताका जायते कश्ट ताका मारले. तरी जाल्यार तो कितें करता आमी पळयता जुआंचो लुकाचो वांजेल अध्याय 4 ವಾಕ್ಯ 16 ತಾವನು 18 ಮನುಸर जेजू ख्रिस्त पवित्र स्थान घेऊन तो नजरेताक तो आयिल्लो. तो ल्हान मोठ जाल्लो तो जागो आपल्या सवयीप्रमाणे साबाता दिसा तो सिनेगोगाक तो भितर तो सरलो. थंय पवित्र पुस्तक वाचून जाताच येसया प्रवादाची कुळली काम घेवन अशें प्रावधान करता. वा पुरबायची उतरां जावन आसात. देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक देवाची खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. बंदींत आसलेल्यांक सुटका दिवंक, कुड्यांक दिश्ट दिवंक, दंसितेल्यांक सवकसाय पासोवंक आनी सरेस्परा दयामाचें दाखोवचें वरस म्हाका धाडला म्हणटा. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, वाचून जाताच आपली कोवळोवन सिनेगोगाक त्याच्या पेद्याच्या लागीं ताणें फाटीं दिलें आनी थंयसर आसले बसले आनी तो म्हणालो, आतां कितें सर वाचलें तें आयच्या दिसा खरें जालां. हें आयकून असो लोक कितें जावंक पावलो, रागार पेटलो आनी ताका केणकुलां करूंक लागले. ओ जुजेचो पूत न्ही, ओ मुरयेचो पूत न्ही, आमचे संगी जीवन आसलो न्ही. तो हो आमच्या गांवांतच आसलो न्ही. आनी त्या वेळार थंयचो अणभवार्थ पळयवन जेजू अशें म्हणटा, प्रावाद्यांक आपल्या स्वंत गांवांत मान ना. आपल्या इश्टा मंत्रांतावन मान मेळटा तरी आपल्या संत गांवाच्या लोकांतावन मान मेळना. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, खंडिसावन आमी देवाचें उतर प्रगट करता आसतना आमकां मान मेळना, आमकां गौरव मेळना. तरी जाल्यार आमी देवाचें उतर प्रगट करिनासतना फाटीं सरोंक नजो. जेजू म्हणटा, म्हजीं उतरां जावन आसात जिवीत दिवचीं. म्हजीं उतरां जावन आसात तातूंत जीव आनी सत आसा म्हणटा. त्या देखून सुमयाचीं जीव दिवचीं उतरां जावन आसात आनी तीं उतरां आमच्या काळजांत रुता करूंक जाय. जेजूचें उतर जीव दिवचें उतर, जेजूचें उतर उजवाड दिवचें उतर आमच्या मेटाक दिवो जावन आसा. त्या देखून निजायकी सोम्याची उतरां जीव दिवचें तसलें कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मेच्या उजवाडान जाणवायेन बरयलीं तीं उतरां जावन आसात. उजवाडान जाणवायेन मात्र ती समजूंक आमी शकता. कित्याक मनशा राजावाक मेकवाली तसलीं जाणवायतल्या आटापून आसा. सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 वळींत सांगता, देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. देखून कोणाक पवित्र आत्म्यारी देवाची भुरगीं जावचें आपोवणें बापान दिलां तसल्यांक मात्र जीव दितेल्या उतरांचो महत्व आनी अर्थ समजता शिवाय सैमीक राजवाच्या व्यक्तीक न्ही. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, पेद्रू आनी तशेंच हेर आपोस्तल आशिकपी जावन आसले. बापाचें आपोवणें तांकां लाभलेलें. जेजूचो पाटलाव तांणी केलो. सस्नाचो जीव दितेलीं उतरां तांकां समजतालीं आनी हेर सबारांनी सोम्याचो पाटलाव करून निराकारसिल्लें. तरी सगळींचितली ग्रेस्तकाय सांडून वचोंक पेद्रू काबूल जालो ना. ताणें जाप दिली, सोम्या कोणाचोशी वचूं सोम्या, तुजे लागीं आसात सस्नीक जिविताचीं उतरां. तुजे लागीं आसात सस्नीक जिविताचीं उतरां आनी अखेर पर्यंत जेजूचो पाटलाव ताणें केलो. मोगाळ
बाबांनो आणि भयणींनो, खंडीत जावन आमची क्रिस्तांव जिणी कसली जावंक जाय. सोमयाक कशें आमी सागसावन आमी जियेत. पयले सुवातेर आमी मानता तसली जिणी आमी जिवंक जाय. मानता तसली आमी जिणी जिवंक जाय. आमची जिणी पवित्र जावन आसा. आमचे जिबेन बलिदान देवाक आमी समर्पण दिवंक जाय. आणि आमी सगळींची संवसारीची साल समकन आमी आदारांक नजो बगार सगळींची साल समकन आमी आदारूंक जाय. नवी मनशां आमी जावंक जाय. जिणेंत आमी रुपांतर आमी हाडूंक जाय. देवाची खुशी कितें म्हणून आमी समजूंक जाय. देवाची खुशी करतात थाणेतात कितले बागी सर्गींचे राजस्थांवचे ती देवाची भुरगीं जातली म्हणून आमी दोंगरा वयल्या प्रसंगांत आमी आयकताव. देवाक मानता तसली जिणी जियेता म्हणून आमी सांगयेत. तशेंच आमी देवाच्या उजवाडान आमी जियोंक जाय. देवाच्या कृपेन आमी जियोंक जाय. विश्वासपणान आमी जियोंक जाय. आमी विश्वासान आमी जियेताव तर खंडी जावन देवाची वडविकाय आमकां गाजोवंक जाता. भावार्थ आमचे थंय आसूंक जाय. भावार्थ जावन आसा एक देवाचें एक वर्तें देणें. आमी वेगवेगळ्या कामांत सोम्याची वडविकाय आमी सोदूंक जाय. सोमीची वडविकाय आमी सोदल्यार खंडी जावन आमी बरीं मनशां आमी जावंक आमी पावताव. आनी जेजूची शिकोवन आज्ञा करचेक आमी प्रगट करूंक जाय. त्या देखून मोगचेन सांत पावल भोव अप्रुपायेन सांगता. रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 12 वाक्य 9 थावन 13 वळी म्हणसर तुमचो मोग निश्कपटी जावंक जाय. वायट कांटाळून बऱ्या लबदल्ले तुमी जाया. एकामेकाक क्रिस्ती भावंडा भशेन मायपासान चला. पेल्यांक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रास एकलो पयलो जाया. खडा नासले मिनतीन आत्मेच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या भरवशान संतोष पावा. कष्टां आनवारांमध्ये सोंसणीकाय जाया. मागण्यांत थीर रावा. गरजेंत आसल्या तुमच्या भावंडांक कुमक करा. गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. आनी तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हणलें हांवें शिरापणे. संतोष पावतल्या थंय संतोष पावा. रडतल्या सांगाता रडा. सकडा थंय एका रितीन तुमी चला. खंडी जावन तुमची जिणी मानता तसली जिणी तुमी जातेली. त्या देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, वायटाक वायट तुमी दिनाकात. बगार समाधान तुमी जिया. सोंसणीकायेन तुमी जिया. मोगान तुमी जिया. आनी बरें जिवीत तुमी जिया. खंडी जावन देव तुमकां वर्तो करतलो. आनी आमी क्रिस्तांव जावन आमी कितें करूंक जाय. समाधान आमी जियोंक जाय. ह्यो क्रिस्त जावन आसा आमचें जिविताचें केंद्र म्हणून आमी समजूंक जाय. क्रियाळ रितीन आमी पात्र घेवंक जाय. आनी बरी थायरी आमी करूंक जाय. पवित्र सक्रामेंताची भेट तवळ तवळ आमी भोगूंक जाय. जेजूच्या आजारपणाचो अनुभव जोडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. क्रिस्ताक सागसावन आमी जियोंक जाय. विधेयपणान आमी जियोंक जाय. विधेयपणान आमी जियेल्यार खंडी जावन देव आमकां वर्तो करता. पेल्यान थंय हुस्को आमी दाखोवंक जाय. गरजेवंतांक पावोवंक बरें मन आमी दाखोवंक जाय. मोसोर अहंकार स्वार्थ व्हड स्थानमान आशे नासतना मनशापणाचे शिगून आमचे थंय आमी रुपीत करूंक जाय. बरें कुमसा जावन आत्म्याची नितळाय आमी सांबाळूंक जाय. काळजाचे उदारपण आमी कितें करूंक जाय. रुता करूंक जाय. वाडोवंक जाय. देवाच्या मोगांत सदांच आमी विश्वासी रावूंक जाय. देवाचो मोग वर्तो मोग जावन आसा. स्वादीक मोग जावन आसा. आपुट मोग जावन आसा. तो मोग आमच्या चिंतनांनी आमच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक जाय. सोम्याच्या
राजा भितर रिगोंक बाबर्ताची मनशां आमी जावंक जाय. बाबर्ता खातीर सगसां जियोंक जाय आसली कृपा ह्या घडये आमी मागया. दिव्यवाणी